नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सैन्याक पुराय स्वातंत्र्य केन्ना कारवाय करची ते सैन्यान थारावचे। तिनूय लष्करी मुखेल्या वांगडा जाल्ले बसकेत प्रधानमंत्री मोदी हांचे व्हड संकेत। केंद्र सरकार व्हड कारवाय करतले काय देशभर चर्चा। सांगेर घराभोवतणी भोंवपी जखमी बिबट्याक बोंडला मरण। जीव वाटोवपाक राना खात्याक अपेश। मंत्री राणे उक्तायली खंत। IFS वन संरक्षक नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो। DG फॉरेस्टाक बरयले पत्र। गोंय पुलिसांची काळी कर्तुबात चालूच। आता लाच घेवपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेच्या 3 पोलीस कॉन्स्टेबलांचे निलंबन। एका PSIची चौकशी सुरू। मजगती कोलवेच्या PIची तडकाफडकी बदली। कुट्टरे माकाजन वाठारात बापायनूच आपल्या 6 वर्साच्या सांचलयेचो खून केल्ल्याचे प्रकरण उक्ताडार। खून करून बापूय फरार। फुडलो तपास आसा सुरू। गंभीर दुयेंत आशिल्ल्या शिक्षकांक मेळटली वैजकी सुटी। शिक्षण खाते बेगीनूच काडटले परिपत्रक सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आणि श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय भाव आणि वासुदेव ओझरेकाराक 8 दिसांची न्यायालयीन बंदखण। तिगांचो जामीन अर्जूय कोर्टान मारलो भायर। आता खबरो विस्तारान। कोनेप्रियोळा रस्ते अपघातात जखमी जाल्ले ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयले उपरांत आता सांग्यार लोकवस्तीत भोंवपी जखमी बिबट्याकूय दुर्दैवी मरण। राना खात्यान ताका बोंडला व्हेल्लो, मात ताचो जीव वाटोवपाक अपेश। हे घडणुकेचेर राना मंत्री विश्वजीत राणेन दुख्ख उक्तायला। एसीत बसून रावपी अधिकारी आमकां नाकात म्हणून विश्वजीत उलयलो। वनसंरक्षक नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो म्हूण DG फॉरेस्टाक पत्र बरयला म्हणून विश्वजिताची माहिती। सोमारा सांग्यार विलियण वाठारात लोकवस्तीत आणि रस्त्यार भोंवपी जखमी बिबट्याक मरण आयले। रान खात्यान हे जखमी बिबट्याक बोंडला व्हेल्ले कडेन सोमारा मध्यान राती 2 ताका मरण आयले। ताचो जीव वाटोवपाक रान खात्याक अपेस। 2 दिसां फाटीं कोने प्रियोळ रस्ते अपघातात जखमी जाल्ले ब्लॅक पॅन्थराचो जीव वाटोवपाक रान खात्याक जमूंक नाशिल्ले। आता हेय बिबट्याक आयिल्ल्या मरणाच्या घडणुकेचेर मंत्री विश्वजीत राणेन दुख्ख उक्तायला। वन संरक्षक नवीन कुमाराचेर विश्वजिताचो फार। एसीत बसून रावपी ऑफिसर आमकां परवडचे ना। वन संरक्षक नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो म्हणून विश्वजिताचे DG फॉरेस्टाक पत्र। सरकारान आयज नोट धाडला DG फॉरेस्टाक की नवीन कुमार सारके ऑफिसरांक गोंयांत दवरपाचें ना। जे ऑफिसर बोर्डला विजीट करूं शकना, जे ऑफिसर लेपर्डाक इंजरी जाल्या थंय विजीट करूं शकना, कॉन्झर्वेटिव्ह फॉरेस्ट वायल्ड लायफ जावन बसल्या, असल्या ऑफिसरांक धांवडून घालूंक गोंयाचो इंट्रस्ट जे ऑफिसर प्रोटेक्ट करूं शकना, एअर कंडिशन कॅबिनेंतल्यान काम करपाक दवरूं ना। आमचे कडेन एकदम बरो APCCF PCCF आसा। प्रवीण रावगावक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हांवें दिल्ले आसा आनी आमचे APCCF नवीन जे आयल्या ते भरपूर प्रोएक्टीव आहा आनी आमचे PCCF बरें काम करता। 2 वरांचेर आयज सकाळी 2 AM तो लेपर्ड पास्ट अवे। सामकें दुख्खद घटना। हांवें आतां प्रपोज केल्लें आसा की आमकां स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल सर्विसीस आमकां जाय फॉर वेटनरी केअर एंड वायल्ड लायफ केअर एंड NGO काय आमी घेतले। चरण देसायक बी हांवें तेजें सगळें आयकलां, ताका बी ऑन बोर्ड घेतले, कित्याक जेंकां पॅशन आहा, जेंकां कमिटमेंट फॉर वायल्ड लायफ आहा, मंत्री म्हणून हांव एकटोच सगळें करूं शकना, आमकां लोकांची इन्वॉल्वमेंट बी जाय। हेंकां ऑन बोर्ड घेतले। प्रोटेक्शन ऑफ वायल्ड लायफ एंड वायल्ड लायफ स्पिसीस प्रायोरिटी आहा गव्हर्मेंटाची। आनी हे असले ऑफिसर जे इवन विजीट करपाक ताका त्रास जाता, APCCFन ताका धक्को मारून 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 बोर्डला व्हेला। आतां पर्यंत तेजे रिपोर्ट येवना। शोकॉज नोटीसाची फायल पर्सनल डिपार्टमेंटान पेंडींग आहा, हांवें ते प्रोसेस कर म्हणून सांगलें। ताका शोकॉज नोटीसूच न्हू, ताका सस्पेंड करून धांवडून घालूंक जाय गोंयच्यान। ह्या तरेचे ऑफिसर जे इंट्रस्ट घेना आनी ताका म्हाका कळना 40 वर्साचे लेस दॅन 40 इयर्स मनशाक जर फिल्डान वचपाक त्रास जाता, तसल्या ऑफिसरांक आमकां गोंयांत गरज ना। हे दुख्खद घटना जाल्ल्या तेजे चवकशी करपाक हांवें सांगलेलें आसा PCCFाक। APCCFाक आयज सकाळी सांगलां की नवीन कुमाराक घेवन सायटीर चल, ताका व्हरचें पडटा, तो वचपाक तयार ना। असले ऑफिसर कित्याक जाय आमकां गोंयांत? गोंयचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, फॉरेस्टाचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय। आनी जे रोड्स फॉरेस्टाच्या एरियांतल्यान वायल्ड लायफ येता ते श्री मोविन गुदिन्हो कडेन डिस्कस करून, मुख्यमंत्री कडेन डिस्कस करून थंय आमकां स्पीड लिमिट्स घालचे पडटले, कारण त्या एरियान जे आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा, पासिंग थ्रू दीस ते आमकां घालचे पडटले। कित्याक आतां उपाय ना आमचे, ते बाकीच्या राज्यान जे करता ते करचे पडटले। प्लस DNA ब्लॅक पॅन्थराचे ते हे करपाक, मॅपिंग करपाक, ते बी आमी आतां प्रोसेस चालू केल्ले आसा।
ह्यो सगळे गोष्टी आमी सिरियसली घेतलेले आसा, राज्य म्हणून आनी मंत्री म्हणून. आनी आमकां वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एंड वायल्ड लायफ स्पिसीज आनी वायल्ड लायफ आमचें जें कितें आसा गोंय राज्यान आमकां ते वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो इनिशिएटीव आमी घेतल्या. NGOक बी आमी ऑन बोर्ड घेतले. APCCF आनी PCCF बरे ऑफिसर बरें काम करता, पण जे कोण काम करिना तांकां गोंयान स्वात ना. आमी गोवा गव्हर्मेंट फक्त सॅलरी दवरपाक म्हणून रावूंक ना, हेजे फिल्डान बी वचपाक तांकां त्रास जाता. लेपर्ड पास अवे जाल्यार तो वचपाक तयार ना, आनी कॉन्झर्वेटिव्ह फॉर वायल्ड लायफ म्हणून दवरला ताका विदावट पोस्टींग दवरपाचें, नाजाल्यार हांगाच्यान गोवा सोडून चल म्हणून सांगपाची अशी परिस्थिती म्हाजेर आयिल्ली आसा. आनी त्रास जाता हे सगळें पळोवन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. स्क्रॅप विक्रेत्यांकडल्यान लाच घेवपाचे प्रकरणात कोलवा पुलिशेच्या वट्ट 3 पोलीस कॉन्स्टेबलांचे निलंबन. हे प्रकरणात आता एक PSI रडाराचेर आसा. ताची चौकशी चल्ल्या. मजगती PI रितेश तारीची तडकाफडकी बदली. गोंयच्या पुलिसांची काळी कर्तुबां थांबपाचें नांव घेना. कांय दिसां फाटीं बेळगांवचे एका बिझनेसवाल्या कडल्यान लाच घेतना कोंकण रेल्वेचो PI सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेन हांकां रंगे हात धरिल्ले. सद्याक ते दोगूय अटकेत आसात. आतां कोलवा पुलीस स्टेशनात नवें प्रकरण घडलां. एका स्क्रॅपवाल्या कडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात अमर गांवकर, सिद्धेश शिरोडकार आनी सत्यम देसाई ह्या 3 कॉन्स्टेबलाचें निलंबन जालां. दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंगान हो आदेश काडला. हेच प्रकरणात एका PSIची चौकशी चल्ल्या. ताचेरूय कारवाय जावपाची शक्यताय आसा. मजगती कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI रितेश तारीची तडकाफडकी बदली केल्या. ताका काडून गोंय राखीव दळात घालात जाल्यार सध्याक कोलवेच्या PI पदीची अतिरिक्त जबाबदारी मायना कुडतरीचो PI अरुण गावस देसाय कडेन दिल्या. कोलवा पुलीस ठाण्याक जी सध्या ब्रायबरी केस चर्चेक आसा आनी जातूंत भितर 3 पुलीस कॉन्स्टेबल जे कोलवा पुलीस स्टेशनाक अटॅच आशिल्ले, अमर गांवकर, सत्यम देसाय आनी सिद्धेश शिरोडकर हांचेर निलंबन हांचो आदेश जो आसा तो काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी काडलो. आनी ताजे नंतर ह्या जी घोटाळ्याची जी व्याप्ती आसा, ब्रायबरी केसीची व्याप्ती ही टायम टू टायम वाडत आसा. आतां सद्याक एक ह्या केसीन नवें टर्न घेतिल्लें आसा आनी तें म्हणजे की ह्या केसीक भितर कोलवा पुलीस ठाण्याक अटॅच आशिल्लो एक PSI हाजोय इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मुखार आयिल्लें आसा. आनी ताका लागून ह्या PSIची जी आमकां फायल आसा ती सद्याक DGP कडेन दिल्ली आसा. आनीक ह्या केसीची सगळी गुप्तताय, कारण ही केस अजून इन्व्हेस्टिगेशनाक आसा, आनी कोण हातूंत भितर गुंतल्यात हाजो तपास करपाक लागून ह्या PSIचें नांव तांणी अजून पर्यंत उघड केल्लें ना आनी हातूंतली जी गुप्तता आसा ती दवरिल्ली आसा. एक वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे की तांणी सांगलां की हय हाजो इन्वॉल्वमेंट, ह्या पुलिसाचो इन्वॉल्वमेंट प्राथमीक स्वरुपान दिसून आयिल्लो आसा आनी ताजी चौकशी खातीर ताजी कंप्लीट जी फायल जी आसा ती आमी DGP कडेन धाडल्या. रोखडीच हाजेर एक्शनूय जावपाक शकता. पुलिसाच्या नजरेक आयले की एक स्क्रॅपवाल्या कडल्यान हे 3 जे पुलीस कॉन्स्टेबल जे सस्पेंड जाले तांणी ताका आडोवन भिवून ताचे कडल्यान पयशे काडले. ताजे नंतर ताका जेन्ना एक दुसरे केसी भितर मायना कुडतरी पुलिसान धरलो तेन्ना तांकां ही गोश्ट तपासा दरम्यान मुखार आयली की कोलवा पुलीस स्टेशनांतल्या 3 पुलिसांनी पयशे ताचे कडल्यान घेतिल्ले. ताका नंतर तांणी रिपोर्ट फायल केलो आनी वरिश्ठांक हो रिपोर्ट दिलो आनी ताजेर तपास केलो, इन्क्वायरी केली. तेन्ना कळून आयलें की खरें ही गोश्ट जी ताणें नमूद केल्ली जे स्क्रॅपवाल्यान ती खरी आसा आनी ह्या पुलिसांनी ताका लागून हांचेर रोखड्या रोखडी ही निलंबनाची कारवाय जाली. आनीक काल राती एक वायरलेस आदेशाद्वारे कोलवा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक रितेश तारी हाजी बी तडकाफडकी बदली गोवा रिझर्व फोर्सांक जाली आनी सद्याक कोलवा पुलीस स्टेशनाचो ताबो आसा तो मायना कुडतरीचे PI अरुण देसाय हांचे कडेन तात्पुरतो ताबो हो दिल्लो आसा. आतां पळोवया हे हातूंत भितर आनीकूय पुलीस इन्वॉल्व आसात काय ह्या PSIचें कितें जातलें तें आतां येणारोच काळ सांगतलो. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी. आता एक धक्कादायक बातमी. कुट्टरे माकाजान वाठारात एका बापायन आपल्या 6 वर्साच्या सांचलयेक बडयेन मारपेट करून तिचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. सलीम दाबाळ अशें दुबावीत बापायचें नांव जावन आसा. सलीम मूळ कर्नाटकांतलो, मात सध्या माकाजांक हांगा रावतालो. आपल्या सांचलयेचो खून करून सध्या दुबावीत सलीम हो फरार आसा. मायना कुट्टरे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. जन्म दिवपी बापायनच आपल्या चलयेचो खून करपाची खळबळजनक घटना मायणा कुडतरीच्या माकाजान ह्या गांवांत घडिल्ली आसा. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हें जें कुटुंब आशिल्लें हें मूळ कर्नाटका, गदक कर्नाटका हांगचें आनी तें हांगा सद्याक 1 म्हयन्या पयलींच रावपाक आयिल्ले. थंय तांकां एक बांदकाम करपाचें काम मेळिल्लें आनी ती थंयच एक झोपडी काडून रावतालीं. पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे बापायन चलयेक
उदक हाडून दी म्हूण सांगलें आनी चलयेन तें उदक हाडून दिवपाक न्हयकार दिल्ल्या कारणान बापायन ताका दांड्यांनी बेदम मारहाण केली. त्याच बरोबर आपल्या बायलेक आनी आपल्या पुताकय मारहाण केली. बापायक अशें कळून आयलें की चली ह्या मारहाणे भितर मातशें अनकॉन्शियस जालें म्हणून ताणें ताका घेवन बायले बरोबर कोणा कडेन तरी लिफ्ट मागून तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुडतरी हांगा गेलो. थंय दोतोरांनी ते चली जेन्ना तपास केलो ते चली मृत जाल्ल्याचें घोशीत केलें. हें आयकून बापायन थंयच्यान पळ काडलो आनी तो फरार जालो. ताजे नंतर मायणा कुडतरी पुलिसांची टीम थंय पावली आनी तांणी ह्या घटनेचो पंचनाम केलो आनी ताजे आवयन ही कंप्लेन रजिस्टर केली. त्या प्रमाणे मायणा कुडतरी पुलिसांनी बांदा BNSच्या 103/1 115/2 आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट 8/2 ह्या अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. हे बापायचें नांव आसा सलीम दांबाळ, एज 28, आनीक ताणें आपल्या चलयेचो खून केल्ल्याचे ताचेर आरोप आसा. मायणा कुडतरी पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण देसाय हाच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या घटनेचो तपास करतात आनी पुलिसांनी वेगवेगळ्यो टीम फॉर्म केल्ले आसात. वेगवेगळ्या राज्यांत म्हणजे खंय ताचो सोद घेतात तो खंयच्यान हांगच्यान हे गोंयच्यान निसटलो काय ना. रेल्वे स्टेशनाचेर हाजी पसून चवकशी चालू आसा. त्याच बरोबर बस स्टँडाचेर आनी त्या प्रमाणे पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव मडगांवच्यान गौरव प्रभू मलकणेकर. शिक्षकांक टर्मिनल दुयेंसां खातीर पगारी रजा मेळटली अशें मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. शिक्षण खातें बेगीनूच हे विशींचें परिपत्रक जारी करतले. खंय कला गुरुजन पुरस्काराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. दुसरो विषय जो आसा म्हणजे मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस. हांव परत म्हणजे स्पेसिफीक करता, मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस ही सगळ्या टिचर्सांक मेळटली. नॉट मेडिकल लीव फॉर टर्मिनल इलनेस, not just the medical leave nahi. Those who will suffer from the terminal illness, they'll benefit for the medical leave. म्हणजेच अशें दुयेंत कोणाक जावचें न्ही हें पयलीं मागता देवाक लागीं. बट चुकून जालें आसत जाल्यार ताका ती मेडिकल लीव दिवपाक जाय. ती मेडिकल लीव ही डिपार्टमेंट आमचे कन्सिडर करतले. त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन काडटलो. रिगार्डिंग पे स्केल तुम्ही फायनान्सांतलो कोणाक आफोवंक ना म्हटल्या उपरांत तो विशय आतां करण्यात कांय अर्थ ना. जोपर्यंत हांव म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन उलयना तोपर्यंत हो विशय आत्तां हांव करूंक शकना. बट इन फ्युचर परत हो विशय केन्ना तरी करता. आयच्या कला गुरुजन हो पुरस्कार पळयता आसतना हांव पळयतालो की वेगवेगळी कॉम्पिटिशन हम तुम, परत नेल आर्ट, परत जम्प्स, परत एडमोंग शो, टायमलेस ट्रेडिशन्स, वेगवेगळे शोज, वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स म्हणजे सांजची 7:30 पर्यंत सोंपतली आनी 7:30 पर्यंत ईच अँड एवरी टिचर्स 7:30चे टिचर्स हे बिजी उरतले. हातूंतल्यान म्हाका दिसता हातूंतल्यान खरो फायदो हो टिचर्सांक नाविन्यपूर्ण शिकपाक. आमी म्हणटा की टिचर्स हो कंटिन्युअसली शिकप गरजेचें आसा. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आणि तिसरो दुबाईत वासुदेव ओझरेकाराक 8 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या तिगांयनी केल्ले जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारल्यात. पेडे 70च्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात पुलीस कायदेत आशिल्ल्या बापूय देविदास बर्वे, भाऊ उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावीत वासुदेव ओझरेकाराक कोर्टान न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार तिगांयनी जामिना खातीरूय अर्ज केल्लो पूण पुलिशेन तांच्या जामिनाक हरकत घेतली. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात हे तिगूय मुख्य दुबावीत आसात. तांचो तपास अजूनय पुराय जाल्लो ना. ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्हू अशी मागणी पुलिशेन कोर्टा कडेन केल्ली. कोर्टान ह्या तिगांयचो जामीन भायर मारतना तांकां 6 मे मेरेन 8 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. नमस्कार. आंबेडे नगरगाव 70 हांगातले श्रवण बर्वे हेजो कांय दिसा पयलीं खून जाल्लो आनी जेन्ना पुलिसान हेजेर तपास केलो तेन्ना वासुदेव वज्रेकर ह्या नगरगाव आंबेडे 70 हेका ताब्यात घेतलेले. तेन्ना वासुदेव वज्रेकरान जेन्ना खुनाची कबुली दितना आपल्या वांगडा कोण आसले हेजें सुद्दां नांव सांगलेलें आनी तितून तेजो श्रवण बर्वे हेजो स्वताच्या भावान आनी तेज्या बापायन ह्या खुनान सामील जावन जो खून केला हे सिद्ध जाल्या नंतर वाळपे पोलिसांनी तांकां तिगांक ताब्यात घेतलेले आनी तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आनी आयज तेजो 10 दिसाचो रिमांड आसा ह्यो सोंपलेलो आसा. आयज वाळपे न्यायालयान तांकां हजर केले आसता. दोनी सरकारी वकील आनी जे दुबावीत आसा हेंच्या वकिला भितर युक्तिवाद जालो आनी तेंच्या वकिलान ताका बेल मेळपाक जाय हेज्या खातीर एप्लाय केल्ले
मात जो सरकारी वकील आसा ह्यांनी आपली जी जो रिमांड आसा ह्यो वाडोवपाचो आनी आमकां जो खून जाला तरी सुद्दां जो खून कित्या खातीर जाला हेजे हेतू अजून स्पश्ट जाल्लें ना, ताका लागून आमकां पुलीस तपासा खातीर तेजो रिमांड वाडोवपाचें अशें न्यायालया कडेन मागणी केल्ली. मात जो रिमांड आसा ह्यो न वाडयता ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिलेली आसा आनी ताका तेजो जो बेल आसा ह्यो सुद्दां न्यायालयान फेटयल्लो आसा. सद्या ताका कोलवाळे हांगासर तांकां 6 मे पर्यंत तांची ज्युडिशियल कस्टडी आसा ही वाडयल्ली आसा. ह्यो प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कंत्राटदारांचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलां. पीडब्ल्यूडीच्या कंत्राटदारांनी वेगवेगळे विशय घेवन मंगळारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. कामाचे सुवातेर अभियंतो दवरपाची अट ल्हान कंत्राटदारां खातीर काडून उडोवपाचें मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ल्याचे कंत्राटदार सांगतात. ते भायर हे बारीक सारीक विशय लेगीत जाग्यार घालपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान कंत्राटदारांक दिलें. गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियन पीडब्ल्यूडी आमी जे आमचे पॉयंट्स आमचे डिफिकल्टीज आमी जे फेस करता कॉन्ट्रॅक्टर गोंयान तेजो एक मेमोरेंडम घेवन आमी सगळे पॉयंट्स करून सीएमाक डिटेल एक्सप्लेन केले आनी सीएमान आमकां बसून टायम दिलो आनी सगळे एकान एक पॉयंट आमचे विचारून घेवन आमकां आश्वासन दिलां 4 दिसान आमचे सगळे जे पॉयंट्स आहा ते सगळे आपूण क्लियर करता म्हणून. सो वी आर व्हेरी हॅपी विथ दीस विजीट ऑफ टुडे. सीएम आमी जे मेळ्ळे सीएमाक आमी चड हॅपी आसा. आमचे सगळे पॉयंट्स तेणी आमकां टायम दिवन सगळे आमचे हे केले आनी पीसी कडसून मेळोन आमचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा आमी पीडब्ल्यूडी गोवन पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर जे प्रॉब्लम फेस जाता डे टू डे ते सगळे क्लियर करपाचे अशें आश्वासन आमकां आयज सीएमान दिल्लें आसा. तातूंत एक अमेंडमेंट हालींच केल्ले पीडब्ल्यूडीन अंडर क्लॉज 36 जी सीपीडब्ल्यूडीची आसा ती अमेंड केल्ली आनी ताज्या प्रमाणे सगळ्या सायटींचेर सायट इंजिनियर दवरपाक कंपल्सरी केल्ले. पूण आमी सीएमाक सांगले की आमचे जे थोडे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा जे कामां कमी आसता कितें आसता तांणी मागीर इंजिनियर कशें दवरपाचें काय म्हणून. सो तांकां ते रोखडे कळ्ळें आनी तांणी आमकां आश्वासन दिलां की बेगींतल्या बेगीन तो जो रूल आसा तो फक्त व्हडलीची कामां घेता. व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा जे 5 कोटी 10 कोटीची कामां घेता तांकांच तो लागू जातलो. म्हणजे स्मॉल टायम कॉन्ट्रॅक्टर आसा 5 कोटीच्या सकयल कामां घेता कोण बाबडे नवे इंजिनियर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर जाता तांकां सगळ्यां खातीर तो रूल आपूण काडून उडयता अशें ताणें रोखडेच आमकां आश्वासन दिलें. सिंगापुरात बिल्डिंगाचेर जशी वर्टिकल फॉरेस्ट तयार करतात ते धर्तरेचेर गोंयानूय ही संकल्पना राबयतले अशें राना मंत्री विश्वजितान सांगलें. 300चो FSI आशिल्ल्या सगळ्या बिल्डिंगांनी वर्टिकल फॉरेस्ट तयार करची पडटली खंय. हे संकल्पने अंमलात हाडपा खातीर रोखडीच अधिसुचोवणी काडटले अशेंय मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. शारांनी ग्रीन कवर तयार करपा खातीर रान खात्यान फुडाकार घेतला. हे खातीर रान खात्यान नगर उदरगत खात्याच्या सहकार्यान हो उपक्रम फुडें व्हरपाचें चिंतला. सिंगापुरात अशे तरेची व्हर्टिकल फॉरेस्ट आसात तेच धर्तरेचेर गोंयांत लेगीत व्हर्टिकल फॉरेस्ट तयार करपाचो विचार आशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. राज्यांत रानटी जनावरांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. कोने प्रियोळात रस्ते अपघातात जखमी जाल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयिल्ले. उपरांत सांग्यार लोकवस्तीत भोंवपी जखमी बिबट्याकूय दुर्दैवी मरण आयले. रानटी जनावरांक मरण येवपाच्या प्रकारांची गंभीर दखल घेत रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वायल्ड लायफ SOS हे राष्ट्रीय संस्थेच्या सहकार्यान गोंयांत वायल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उबारपाचें चिंतला. ह्या सेंटरांनी पशुवैजकीय दोतोरांची नियुक्ती करतले अशें विश्वजिताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर जमीन हात आसपाच्या प्रकरणात मोहम्मद सुहेलाचो संबंध आशिल्ल्या बार्देस तालुक्यांतल्यो 193.49 कोटी रुपयांच्यो मालमत्ता ईडीन तात्पुरत्यो जप्त केल्या. ह्या नादी ईडीन 39.20 कोटी रुपयांच्यो 31 मालमत्ता जप्त केल्ल्यो. तशेंच गेल्ल्याच सप्तकात रोहन हरमलकाराचो आस्पाव आशिल्ल्या 1600 कोटी रुपयांच्या जमनीची कागदां जप्त केल्ली. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या पुराय शिरगांव वाठारांत उमेदीचे ल्हार फकला. पुराय गांवांत मंगल आनी भक्तिमय वातावरण फाकिल्ल्याचें दिसून येता. देवीचें दर्शन घेवपाक आतांपासूनच भक्तांची पावलां शिरगांव गांवा कडेन वळपाक लागल्यात. पुराय गोंया सयत देश विदेशांत नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू शुक्रारा 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रा आनी उपरांत 4 दीस जावपी कौलांक मेळून लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण देवस्थान समिती नेटान कामाक लागल्या. दुसरे वटेन जात्रेचे वैशिश्ट्य आशिल्ले होमकुंड
दाळपाचें काम सुरू जालां. स्टॉलां उबारपाचें काम लेगीत निमण्या पावण्यार पावलां. ही लयराई देवीची जत्रा 2 मे 2025 ते 6 मे 2025 पर्यंत संपन्न जावपाक जाय. त्या अनुसार आतां कितें म्हणजे तयारी आसा, पूर्व तयारी आसा पळय न्हू, देवस्थानची कमिटी जावं आनी कोण आमचे सहकार्य आमचे लोक आसा पळय म्हणजे ग्रामस्थ ते पूर्ण सहकार्य करता आणि त्यानुसार आमची प्रत्येक सुविधान आमची तयारी चालू आसा. सरकारी यंत्रणेचे आमकां बरें आसा, पोलीस फोर्स फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी आमकां कॉपरेशन फूल दिलां आनी ते येतले, हेल्थाचे येतले. आणि आयज आमी ते हें आसा पळय देवस्थानाची रात्रीच्या संदर्भान जी गर्दी आहा पळय तेचेर नियंत्रण कशें करचें पळय न्हू. कित्याक सगळे लोक एकदम देवळान वयता, गेल्या वर्सा हेली शर्ट घाले घोडा कडेन हंपणा कडेन, देखून अशें जावंक जायना म्हणून आमचे पुरे प्रयत्न चालू आसा. आमचे सगळे म्हाज्यान त्या कमिटीचे आमचे बाकीचे सहकारी आसा ते सहकार्य करता आणि त्या प्रमाणे आमी पुलीस म्हाका आज SP येवपा हांव PI म्हाका फोन केल्लो म्हणटा आमी कशी तयारी जाल्या ती आणि त्या प्रमाणे म्हाका सगळं सरकारी यंत्रणा आज पासून जे आमकां सहकार्य दिता पळय त्या प्रमाणे हेच्या फुडें दितले आनी आमी जी जात्रा आहा पळय एक सक्सेसफूल जातले आमचे अशें म्हाका दिसता. शिरगांवा आशिल्ल्या देवीच्या धोंडांनी तळयेचेर न्हावपाक येवपाक सुरवात केल्या. शिरगांवा सयत हेर वाठारांतले धोंड तळयेंत न्हावन सवळे जातात. लयराई देवीची जात्रा धोंडांची जात्रा म्हणून वळखतात. ही जात्रा विघ्नाबगार साजरी जावची म्हूण धोंड भक्तगणांनी सहकार्य करचे असो उलो देवस्थान समितीन मारला. ह्या माध्यमांसून आमच्या भाविकांक श्रद्धाळूंक धोंडाक आवाहन करता की तेंच्यांनी जाता तितली सगळी जात्रा धोंडाची म्हणटा आमी आनी भाविकांची तेंच्यांनी जात्रा आमची सक्सेसफूल करून म्हणजे बऱ्यापैकी जावची. सध्या खंयचोच वितुश्ट जायनासतना खंयचोच ढकलाढकली जायनासतना चिंगराचिंगरी जायनासतना सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें हांव तांकां अशी प्रेमळ सूचना करता. आणि धोंड आसा पळय आमचे देवीचे हे परम भक्त आसल्या कारणान म्हाका दिसता ते पुरे सहकार्य आमकां दितले आनी त्या प्रमाणे जातले. गोमंतक TV खातीर शिरगांवच्यान तुकाराम सावंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाला तिनूय लष्करी मुखेल्या वांगडा जाल्ले बसकेत मोदी हांणी व्हड संकेत दिलेत. आतंकवाद्या आड कारवाय करपाचे पुराय स्वातंत्र्य सैन्याक मेळटलें. मोदी हांणी लष्करान वेळ आनी लक्ष थारावचे अशे बसकेत सुचोवणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दिल्लींतल्या निवासस्थानी मंगळारा सांजे महत्वाची बसका जाली. हे बसकेंत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, CDS जनरल अनिल चौहान, विदेश मंत्री S जयशंकर हांचे सयत तिनूय सैन्य दळांचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. हे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय सैन्याचे तयारीचो नियाळ घेतलो. हे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी आतंकवादाचेर व्हड कारवाय करपा विशीं लष्कराक संकेत दिल्यात. आतंकवादाचेर केन्ना कारवाय करची ते लष्करान थारावचे. हे खातीर लष्कराक पुराय स्वातंत्र्य मेळटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. भारत आतंकवाद्यांक फावो ती जाप दितलो. लष्कराचेर म्हजो पुराय विश्वास आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. सैन्याक कारवाय करपाचे पुराय स्वातंत्र्य मेळटले. लष्करान वेळ आनी लक्ष थारावचे अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बसकेंत सांगले. मोदीचे हे आक्रमक भुमिके उपरांत भारत पाकिस्तान शिमेचेर बेगीन कितें तरी व्हडलें घडटलें असो विश्वास देशवासियांक आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात कुंकळ्ळे पुलिशेन एक 30 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. मॅक्सवेल झेवियर फर्नांडीस अशें अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. ताचे कडल्यान सुमार 25,000चो 250 ग्राम गांजा जप्त केला. साखळी रवींद्र भवनाच्या वतीन उदक आडयात उदक जिरेयात तशेंच बोरवेल या प्रकल्पाचो शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो. रवींद्र भवनाच्या मुखार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर हो प्रकल्प उबारतले. हातूंत पावसाचें उदक सांठोवन एक बांय तयार करतले. हो प्रकल्प एकदम फायद्याचो आशिल्ल्यान हेर सरकारी आस्थापनांनी अशी येवजण राबोवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. त्या शुभ मुहूर्ताचेर वॉटर हार्वेस्टिंग व गव्हर्मेंटाच्या मार्फत वेगवेगळे आम्ही प्रोजेक्ट करता. तो स्वतःच्या कॅम्पसान करपाचो इनिशिएटीव्ह आमचे रवींद्र भवनचे पुराय
व्हायस चेअरमॅन डॉक्टर दत्ताराम चिमूलकर आणि पुराय बॉडी हांच्यानी आनी साखळेच्या सुमित नागरी हांच्यानी इनिशिएटीव घेतली. हांव वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यांनी इनिशिएटीव अशाच पद्दतीन फुडें येवचे. सरकाराचो सपोर्ट तेको त्या प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आसता. त्याच बरोबर प्लांटेशन तेजेर आमी एक पेड मार्क हे लावचे. आजूय बी परत चंदनाची झाडां बी साखळेच्या आवाराक लायला. वॉटर हार्वेस्टिंग खूप मोठ्या प्रमाणात करूं आनी म्हणटा वॉटर रिचार्ज करता आमी. ग्रावंड वॉटर रिचार्ज करप गरजेचें आसता, कारण प्रत्येक जाण एक तर ग्रावंड वॉटर काडीत आसता नाजाल्यार ग्रावंड वॉटर पोल्यूट करीत आसता. येदो व्हडलो पावस पडटा तेजे जर आमी वॉटर हार्वेस्टिंग केलें जाल्यार तें आमकां पॉसिबल आसा. आज रवींद्र भवन हांगा आमी बोरवेल वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचो म्हणजे सुरू केला. संकल्पना अशी आशिल्ली की आमी बारीक चिंतले जेन्ना दोतोरान आमचे मिटींग घेतली ना मग स्वताच्या हाजेर करा म्हणून आमकां ससून दिले. अशें पळोवपाक गेलें की हांगातलें रेन उदक आसा न्ही तें भायर अननेसली भरपूर वेस्ट जाता. आमचे ते कडेन जागोय आसा. मागीर आमी WRD इंचार्जा कडेन चॅक करतना आमी बरे भशेन हांगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पळयता आनी तांचे कडेन ती स्किमूय आसा. त्या हातून आमी लास्ट 6 म्हयने फॉलोअप करून आज ताजे योग आयिल्लो आसा आनी आज आमी फावंडेशन स्टोन ताजो घाल्लो आसा. ती फावंडेशन स्टोन हांगा एक वेल येतली 4 मिटराची. तातूंत उदक सगळें जे गटर जे उदक आसा ते भितर स्टोर जातलें आनी ऑटोमॅटिकली भितर चार्ज जातलें. आनी हांगा ऑलरेडी बोरवेल मारतात ताजे पयलीं आतां ऑलमोस्ट जेन्ना आमी सर्वे केलो जाल्यार 2,500 लिटर पर आवर ताजे फोर्स मेळटा. पूण एकदां चार्ज जालें की ना ते वाडूं शकता. अरावंड 3,500 ते 4,000 लिटर पर आवर जावं शकता. सो हो प्रकल्प म्हाका दिसता 60 कडल्यान पयल्याच सरकारी हातून पयलो आसा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा येता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजे